Jesu आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बाबा आराधन तुका Jesu आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा Jesu पवित्र आत्मा महिमा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा Jesu पवित्र आत्मा महिमा सरकार तांडे बोल्या देवा तू जालोय गुंड्याचेर तू मोचे भीतर आयल्या औसातलो तुझे मंदिर तू मोचे भीतर आयल्या औसातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जिता महिमा तुझी हांव गायता तुझे खातीर हांव जिता महिमा तुझी हांव गायता तुका Jesu आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा Jesu Jesu पवित्र महिमा पूर्वजनिकेले मन्ना जीवित मेळूंक ना ताका पूर्वजनिकेले मन्ना जीवित मेळूंक ना ताका Sevullo harieklo Ketenas moranti sona Tuka sevullo harieklo Ketenas moranti sona Undia vaina charupa Ciyetai amche संगी उंड्या वायनाच्या रूपा जियेताय आमचे संगी स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा Jesu पवित्र महिमा स्तुति महिमा बाबा स्तुति महिमा Jesu पवित्र महिमा आराधना आराधना आराधन तुका Jesu आराधना आराधना आराधन तू
तुका जेजू. भोव मोगाळा सोम्या तुका स्तुती जावं. तुका आराधन आमी करता. तुजी महिमा आमी गायता. या सकाळच्या वेळार या बुधवाराच्या दिसा या मायेक समर्पित या पुण्यशेतांत या देव मंदिरांत तुजो सांगात जोडूंक आमकां मेळलेल्या ह्या अवकाशा पासून तुका मेरगां दिता हांव सोम्या जेजू. तुजें दर्शन जोडूंक आमकां मेळलेल्या ह्या अवकाशा पासून तुका आमी स्तुती गायता हांव सोम्या जेजू. फाटल्या दिसांनी आमकां तुवें सांबाळ्ळें वेलाय. तुजो मोग पास आमचेर तुवें वाडयलाय. तुजी कृपा दया तुमचे आमचेर तुवें वाडयलाय. तुजी विस्तार बेसावां आमचेर तुवें वाडयलाय. वेगवेगळ्या संदर्भांनी वेगवेगळ्या मनशां मुखांतर वेगवेगळ्या वेळांनी वेगवेगळ्या काळांनी आमचेर तुजी बेसावां वाडलेलीं हांवें भोगल्यांत. ह्या सगळ्या पासून तुका आमी अर्घां दिता हांव सोम्या जेजू. तुका स्तुती आमी गायता. तुजें नांव आमी गायता. वंदन तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. सांगात आमी म्हणया होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. नमन तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वैभव तुका सोम्या जेजू. आनंद तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. वैभव तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भोव मोगाळा जेजू. तुजो सांगात तुजें दर्शन तुजो स्पर्श तुजी आध्यात्मिक समीपाय आमकां दिल्ल्याक तुका मेरगां दिवच्याक. तुजें आराधन करच्याक. तुजी ससाई परत आनी परत आमच्या जिणयेचेर व्यक्तित्वाचेर आमच्या जिणये पैणाचेर आमच्या हर एका जबाबदारेचेर आमच्या कुटुंबाचेर कुटुंबाच्या साद्यांचेर आमच्या वावराचेर तुवें वाडोवच्याक परत आमी तुजे लागीं आयल्या. तुका जावं अर्गां. तुका जावं महिमा. किर्तनकार म्हणटा 109 सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो. आनी किर्तनकार परत 107 किर्तनाच्या पयल्या वळीन म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो सदांच बरो. सर्वेस्पराक अर्गां दिया तो कित्याच बरो सदांच बरो. ताचे लागीं कितेंय उणें पडना. कितेंय वायट म्हणून ना. कितेंय अस्कत गाय म्हणून ना. देखून सर्वेस बरो सदांच बरो. ताका आमी अर्गां दिजय म्हणलो बुलो म्हणलें आपोवणें म्हणलें आमंत्रण किर्तनकार आमकां दिता. किर्तनकार परत 30 आनी 4 किर्तनांत पयले वळेंत सर्व काळा सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. सर्व काळांनी ताची स्तुती हांव निरंतर म्हज्या तोंडाचेर आसतली. सर्व काळाचेर सर्वेस्पराची स्तुती हांव गायतलो. सदां काळ ताची स्तुती म्हज्या तोंडाचेर आसतली अशें किर्तन 30 आनी 4 आमकां कळयता. हर एका दिसा हर एका घडये सोम्याची स्तुती सोम्याचें आराधन सोम्या खातीर महिमा आनी सोम्या खातीर वंदन आनी सोम्या खातीर किर्तनां आमच्या जिबेचेर आमच्या तोंडाचेर आमच्या व्यक्तित्वांत आसूंक जाय म्हणलें उलो म्हणलें आमंत्रण तल एक किर्तनकार आमकां दिता आसतना ह्या वेळार हांगासर सोम्याची किर्ती गावूंकच्याक सोम्याची स्तुती गावूंकच्याक आमी हांगासर आयल्या आसतना सोमी आमकां ताच्या संतोशान ताच्या मोगान ताच्या कृपेन ताच्या बेसावांनी ताच्या आशिर्वादांनी आमकां सोबयतलो. किर्तनकार परत म्हणटा 70 आनी 5 किर्तनान तुका अर्गां दिता देवा तुका आमी अर्गां दिता तुजें नांव सदांच आमी उलो मारता अशें किर्तनकार आमकां कळयता. आमी सदांच सोम्याक आमचें गायन आमी गावया. आनी ह्या वेळार 20 आनी 4 जेजू मोगाळा आराधन तुका हें गीत आमी गावन सोम्याक आराधन करया. मोगाळा आराधन तुका
सोमो वांटून आसाय पुण्यारू वार्तू लिबोर आसाय दैवी तू सोमो वांटून आसाय पुण्य तू आमकां लेटून आसाय पोवी सांगा तुजो जीवन आसाय पोवे सांगा तुझो दिवून आसा जेसू पोगारा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka somian Jesu. Ergan tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Mahiman tuka somian Jesu. Aram tuka somian Jesu. Stuti tuka somian Jesu. Stuti tuka somian Jesu. Naman tuka somian Jesu. Naman tuka somian Jesu. Aradan tuka somian Jesu. Aradan tuka somian Jesu. Mahiman tuka somian Jesu. Mahiman tuka somian Jesu. Anand tuka somian Jesu. Anand tuka somian Jesu. Vandan tuka somian Jesu. Vandan tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Oglap tuka somian Jesu. Ergan tuka somian Jesu. Ergan tuka somian Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबा भयणीनो प्रत्येक सावनू मालगाड्या पासोतू प्रायवंता पासोतू मागोंकू आमकां उलो दिला मोडण्यांचें पुस्तक म्हणटा 17व्या वा स्वरांत सोबेबळींत नात्रा म्हाताऱ्यांचो मुकुट बापूय आपल्या भुरग्यांचो वैभव नात्रा म्हाताऱ्यांचो मुकुट आनी बापूय आपल्या भुरग्यांचो वैभव मुकुट म्हळ्यार सोबीत कुरो उंचायेर तकलेचेर सोपच्यात असलो एक विशेष एक सोबाई हाडच्यात आसली एक तल एक एसेन्स तल एक आंतरीक विशेषता त्या कुरोवांत आसता आध्यात्मीक जावं या दैहीक रुपान जावं आनी मालगड्यांक तांची भुरगीं तांची नात्रां तांची भुरगीं बाळां हें सगळें तांचो मुकुट म्हळ्यार तांच्या लांबायेच्या त्या प्रायेंत त्या काळांत त्या जिणयेंत ती सबार बेसावांनी भरलेलीं जाल्यांत सबार जाणांचो सांगात तांकां मेळ्ळा सबार मनशाचो एक बरो संबंद तांकां मेळ्ळा एक बेसांव जाला म्हणलें तर एक अर्थ ह्या म्हणण्यांच्या पुस्तकांत आमी समजोवयेत तेंच पुस्तक 20व्या वास्तवारान म्हणटा 20:9 वेळींत युवकांचें बळ तांची वडवीक पीक एकेस म्हाताऱ्यांचो सुरुंगार युवकांचें बळ तांची वडवीक तांचे लागीं बळ आसता पूण मालगाड्या लागीं बळ आसना म्हणटात तशें एक चिंताप आसता पूण
पीके केस तांची शिंगार वा तांची एक सोबाय जाता. पिकले केस सोबाय जातले न्ही, त्या व्यक्तित्वान सोबाय आसा, त्या व्यक्तित्वान जाणवाय आसा, त्या व्यक्तित्वान कितलेगी पावस आनी गीम पळयल्लो तोलो आनी जियेल्लो आनी फूड केल्लो, धैर्यान मुखार गेल्लो, सोंसणीकायेन मुखार गेल्लो, मागण्यान मुखार गेल्लो. खंयचेय समस्या येता आसतना ते धैर्यान फूड करून सोंसणीकायेन रावून शेवटाक पावयल्लो अनुभव आनी सोबाई आनी आध्यात्मीक आनी व्यक्तित्वाची घटाई आनी सोबाई ग्रेस्तगाई त्या व्यक्तित्वांत मालगड्या मनशाच्या त्या पिकल्ल्या केसांच्या त्या व्यक्तित्वांत आमकां पळोवंक जाता. देखून तांचे पिके केस तांचो शृंगार जाता, तांची सोबाय जाता. एक सांकेतीक अर्थ तो पिके केस, पूण तांचें व्यक्तित्व तितलें लांबायक जियेल्लें, सोंसणीकायेन जियेल्लें, मांडावळीन जियेल्लें, जिणयेन कहले कश्ट आयल्यार भियेनासतना ते फूड करून मुखार गेल्लें, ती तांच्या व्यक्तित्वाची सोबाय, तो तांचो अनुभव, ती तांची एक आध्यात्मीक मागण्याच्या ससायेन, दैवीक ससायेन मुखार गेल्ली ती एक जिणयेची घोटसाण तांची आसा, ती सांगाता गेल्ली. ती सगळी ह्या पासून आमी आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या पासून आमी अर्गां दिता. जॉब म्हणटा म्हाताऱ्यांकडे आसा जाणवाई, पदवी आनी ताचे कडेन आसा बरी बूद आनी समजणी. जॉबाचें ग्रंथ 12वा वास्वार 12वी वळ, जॉब 12:12. म्हाताऱ्यां कडेन आसा जाणवाई, पदवी आनी ताचे कडेन आसा बरी बूद आनी समजणी. दी एल्डर्स, दे हॅव विस्डम, दे हॅव गूड कॅरेक्टर, दे हॅव पेशन्स, दे हॅव दी एक्सपिरियन्स ऑफ लायफ. हें सगळें तांच्या लागीं आसा म्हणल्या खातीर तांच्या पासून आमी अर्गां दिता. किर्तनगार 9 आनी 2 किर्तनांत आमकां अशें म्हणटा, बारावे बळींत, नितीवन मनीस खाजराच्या माडा बरी फुलतलो, लेबननाच्या देवदारा बरी वाडटलो, जांकां सर्वेस्पराच्या घरान लायिल्ले अंत ते आमच्या देवाच्या आंगणांत फुलतले आनी म्हातारे प्रायेर ते फळां दितले, रोसरोशीत आनी समृद्ध ते आसतले. सर्वेस्पर नितीवंत म्हूण ते परगडतले आनी तो म्हजें कडप कसलोच अन्याय ताचे ते ना म्हणून ते वळखून घेतले. हे म्हाताऱ्यांची, प्रायवंतांची, मालगड्यांची ती कालेत, एक आध्यात्मीक कालेत, एक आध्यात्मीक जिनोस. आनी देवी तांकां उसाय उबारतलो म्हणलें तोले एक सत, तोलो एक संदेश 9 आनी 2 किर्तनांत आमकां किर्तनकार दिता. आनी थोडे फावटी म्हणचें आसा, हांव म्हजें जालें, हांव म्हातारो जालो, हांव म्हातारी जाली, म्हजें जालें पुता आनी कालें करचें, हांव पिकुल्लो जालां, म्हजें जालें पुता कोणी आयकना, आतां कालें आसल्यार सुनेचें कारबार, आतां कालें आसल्यार पुताचें कारबार, आतां कालें आसल्यार नातरांचें कारबार, आमचें जालें पुता, आमकां कोणी आयकना. आतां आसचें कोनशार पडोवन आसचें, सारोन पडयल्लें बरी. सारोन कशें आसता, पूण सारोन कोनशार आसल्यार ती नासतना घर चलना. मालगडी सारणी बरी न्ही, ती थंय कंपॅरिजन करूंक जायना. ती कोनशार आसूंक पुरो या सकयल बसून आसूंक पुरो, तांकां बसूंक जायना जावंक पुरो, थोड्या फावटी न्हीद पडना जावंक पुरो, थोड्या फावटी जेवंक जायना जावंक पुरो, पूण तांच्या लागीं जिणेचो अनुभव आसा. कितलेगी पावस आनी कितलेगी गीम पळयल्लो अनुभव आसा. खंयचेय कश्ट आयल्यार ते धैर्यान सोंसणीकायेन फूड करचे तली एक तांक तांच्या लागीं आसली. आतां ती ना. आतां एक कालें कश्ट आयलें जालें, एक धांवून गेली, नाजाल्यार जीवघात करूंक गेली, नाजाल्यार आनी गालें जालें, नाजाल्यार आनी गालें जालें. तशें म्हळ्यार तली एक सोंसणीकायेची फूड करची तांक एक इंटरनल एक कितें इम्युनिटी पावर म्हणटा, स्पिरिच्युअल इम्युनिटी पावर तल एक सकत मनशा लागीं आतांच्या ना म्हणचें सत. देखून आतां खंयचेय कश्ट फेयल्यार 2 मार्क्स उणें पडल्यार उणें जाल्यार जालें, मनीस पिडेस्त जालो आनी गालें करूंक गेलो, 2 मार्क्स उणें पडल्यार. पयलें मनीस फैल जाल्यार तांकां तें फैल जायचें म्हणल्यार आशा म्हण न्ही, पूण फैल जाल्यार ते फूड करच्या तरी एक तांक पयलेंच्या मनशा लागीं, आमच्या मालगड्या लागीं, प्रायवंता लागीं आसली. देखून ती कोनशाक पडोल्ली, गरज नातली, या उपकाराक नातली, धरणीक बार शिताक खार तल्या एका चिंतपाक इट दिवची खंडीत न्हय, तांची ती जिणी जियेल्लीं आसात. देखून तांकां देवाचें उतार म्हणटा, भियेनाका. तुमी प्राय जाल्ली, म्हातारी जाल्ली म्हूण भियोवचें नाका. देवान हरी एका संदर्भार सर्वेस्परान वेगवेगळ्या संदर्भांनी मनशांक भियेनाका म्हणलें उतार हरी एका संदर्भार दिल्लें आसा. जावं मोयचेक ताका बेतकाठी दिवन भियेनाका, तुजें सांगात हांव आसा. जेरेमिया प्रवादी ताका उलोवंक कळीत ना म्हणल्यार एका भिरांत्यान आसतना भियेनाका, तुजें सांगात हांव आसा अशें ताकाय सांगलेलें.
जकारी एका तराच्या भियानंत आसलो, एका तराच्या आपणाक भुरगीनान म्हणलें, एका करगोवणेन खतीन आसतना भियेनाका, तुजें मागणें देवान आयकलां म्हणलें. एक तल एक उतार ताका मेळ्ळें. मोरी सगळी गडबडलेली, सगळी भियान कितें जाता म्हणलें एका ना समजणेन एका तराच्या घुसपड्यांत आसतना भियेनाका, देवान तुजेर महोनाच्या सक्तेन तुजेर दया दाखयल्या म्हणलें एक उतर. तले एक उतार तांकां मेळ्ळेलें आसा. आनी गवळी सगळे खालबोल जाले, भियेले. काहलें जाता, काहलें उजवाडा बरें दिसता म्हणटा आसतना तांकां देवदूत म्हणटा भियेनाकात, एक बरी खबर तुमकां आसा अशें म्हणून तांकां धाडलेलें आसा. सिमांव पेद्रो आनी आपोस्तोल वेगवेगळ्या संदर्भांनी दर्यान पयण करता आसतना गडबडले, भियेले, वारें वादळांत आमचें जिवीत जालें, आमचें संपदलें म्हणटा भियेनाकात, धैर्य घेया अशें म्हणलें एक उतार आमी तवळ आयकल्लें आसा. आनी खंडीत आमकां सोमी आमच्या मालगाड्यांक प्रत्येक जावन भियेनाका म्हणलें एक धैर्याचें उतार. तुमी अनुभवाची मनशां, तुमी सोंसणेकायेन जियेल्लीं मनशां, तुमी कितले की पावस आनी गीम पळयल्ले मनीस, खंयचेय कश्ट आयल्यार अनवार आयल्यार खंयचेय एक तुफान जिणयेंत उठल्यार ती फूट करच्या तली थांग तुमच्या लागीं आसली, सोंसणेकाय तुमच्या लागीं आसली, तले एक आंतरीक आध्यात्मीक गिन्यान आनी सोबाई आनी आध्यात्मीक घटाय तुमच्या लागीं आसली देखून तुमी येवची गरज ना. देव तुमकां देवदारुका बरी, लेबनानाच्या देवदारुका बरी उंचायेक चडयतलो, तुमी उतर प्रायाचेर फळां दिवतेली जातेली म्हणलें. तले एक धैर्याचें उतर सोमी आमकां दिता आसतना आमी आमच्या बालगड्या पासून प्रत्येक जावन मागया आनी आमी गीत गावया. सोमिया आमकां धैर्यान बरो नानू प्रार्थने ಮಾಡುವೆ 32 ನಂಬರ್ आमी तें गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka somia Argan Jesu. tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Vaibhav tuka somia Jesu. Vaibhav tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Naman tuka somia Jesu. Naman tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Jai Jai tuka somia Jesu. Jai tuka somia Jesu. Santos tuka somia Jesu. Santos tuka somia Jesu. Anant tuka somia Jesu. Anant tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Oglap tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Jesu. Praise the Lord. 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 मोकळा सोम्या आमची मालगडी आमकां दिल्ल्या पासो तुका अर्गां दितावो सांगात आमी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्याचो अनुभव आमच्या मालगड्यांची जाणवाई आमच्या मालगड्यांचें गिन्यान आमकां दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्या मुखांतर आमकां मोगमय पास वाळयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्या आवय बापायक आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्या मुखांतर बरी लिसावां बरी सतां आमकां शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यानी आमकां बरी जतन आमकां दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यान आमकां बऱ्या जोगत्या सताच्या वाटेन सोलोंक आमकां प्रेरण दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यानी आपल्या भुरग्यांक आनी नातरांक जिणयेंत बरी लिसावां शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यानी आमकां वेगवेगळी प्रेरणा जिणयेची सतां शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यान आमकां मागणें करूंक सोम्याचो सांगात सदांच जोडूंक शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यान आमकां सोंसणीकायेन जिणये पयणार सोलोंक शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यानी आमच्या जिणये पयणार अनवार येता आसतना कश्ट येता आसतना सोंसणीकायेन मुखार वचोंक शिकयल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यानी तांच्या जिणयेच्या प्रयत्नान आमकां बरो फुडार रचून दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या मालगड्यांनी तांकां पिडाशीड आयिल्ल्या वेळार आनी आमकांय पिडाशीड आयिल्ल्या वेळार धैर्यान मुखार वचोंक आमकां फावो केल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू आमी वेगवेगळ्या संदर्भांनी कथीन आसतना आमी वेगवेगळ्या दुखीनी आसतना बेजारायन आसतना आमच्या मालगड्यांनी आमकां मोगाचो सांगात दिल्ल्या पासो तूं अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आमचेर तुजी मिस्तार बेसावां घाल सोम्या आमच्या मालगड्यांचेर तुजी मिस्तार बेसावां घाल आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सांड्याचेर तुजी मिस्तार बेसावां घाल आमच्या वावराचेर आमच्या जबाबदारेचेर तुजी बेसावां घाल आमच्यो कंती दुखी भिरांती सगळ्यो तूं पयस कर सोम्या आमकां तुज्या बेसावांनी घाल तूं बरें म्हण आमी मागता आमी आमचे सर एकल्याचेर सोम्याचें बेसांव मागून येद्या व्हडा सक्रामेंत गीत आमी गावया Itia boda sakramenta sustam naman koruya purvira rupa boha novioriti adarya salvon vecha ascutrisya Bhavataci Bhakti Pyam Sase Bapa Tase Puta Ullasani Sutiza Podri Mahima Sasnasa Ekam Sita Tuka dogajcia spirita Samasad Natam Amen प्राप्तुभ्यां येसू आमी जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सांगतो तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयान फोव कर जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन
समोर आडोच्या उभा गौडवणम सु जिगे अंका गुरबे गेल्यार सदा तुझ्या नावान संगीत मेळटा तुझे हसर ओगूंक पावता तुझी दया माया सांगूंक सकता तुझ्या वेसावा नंदन सदा सांगाता जमल्या बाबा तुझी समोर आठोच्या कुंगा बावडावडाव सो जिगे अंका गुरबे गेल्यार सदा. ह्या मिसाचे देसांव अर्गामी स्थित पंपेमा एक ऑलविन डिसोसा आनी कुटाम ह्या देसावा पासून आमी मागता आसतना आमचे इराद्यान देसावा सरस्पर देवा बाबा भेटोवन दिवया. आमचे संगत आसात फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस. तांकां तुमच्या हर एकल्याच्या नांवान हांव बरो स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे याचो तुमचे सव्वे असो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो भयणीनो मोरयेच्या भक्तिकानो बरो दीस आनी बरो सकाळ तुमकां हांव मागता. आयचो संदेश आमी अशें उतरावया. भायली सोबाई बुलयता पूण भितरली सोबाई फुलयता. एक्सटर्नल ब्युटी एट्रॅक्ट्स बट इंटरनल ब्युटी इन्स्पायर्स असो एक संदेश आमी आमच्या जिणेंत आमकां तो आदाराचो आनी प्रेरणाचो जावन दी. भायल्यो सोबायो गरज आसात. फॅशनां आनी आधुनीक विन्यासां ती सगळीं आसात मेळटात पळोवंक मेळटात. नवे नवे प्रस्तुती या एपियरन्सस या प्रेजेंटेशन्स माध्यमांनी आमकां मेळटात दिसतात आनी आमी ताका आकर्शीत जावच्या बरी करतात. पूण व्यक्तित्वाची भितरली आंतरीक सोबाय ती ताका जाहिरातांत ताका माध्यमांत ती प्रगट करिनात. ती आमी भोगून जायची. आमी भितरली सोबाय आनी एकल्याक प्रेरणाची जावची तली जायचे आनी आनी एकल्याच्या आंतरीक व्यक्तित्वाची सोबाय आमकां प्रेरणाची आनी दादोसकाय भरच्यात असली आमकां जावून दी असल्या मागण्या संगी नितळ काळ जामोन आनी पवित्र बलिदान भेटोवच्या मुखार सरया. आमचे उणेपण आसतात काय ह्यो सोम्या मुखार वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनाची तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागें सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुभया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी तुनसू तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच सड आनी सड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचा. प्रधान याजक
हिल्कियाक लेखक शाफानाक खबर दिली. सरस्पराच्या मंदिरांत म्हाका धर्मशास्त्राचें पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिलें आनी तें वाचलें. उपरांत लेखक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसलेलो दुडू काडून सरस्पराच्या मंदिराच्या मक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शाफानाक रायान खबर दिली, याजाक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शाफानान तें रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाक, शाफानाच्या पुता हाईमाक, मिकाच्या पुता अकबराक आनी रायाच्या सेवका आसायाक आज्ञा दिली, वसा आनी म्हजे पासत लोकां पासत आनी सगळ्या जुदा पासत मेळिल्ल्या पुस्तका विशीं सरस्परा लागीं विचारा. सरस्पराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी हांतू बरोवन घाल्लें आदेश पाळोवंक नात. जोशियान जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सर मालगड्यांक आपोवन धाडलें आनी ते ताच्या मुखार एकठांय जाले. राय सरस्पराच्या मंदिराक गेलो. जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे सगळे निवासी, याजक, प्रवादी आनी सगळी परजा, ल्हान आनी व्हडू राया सवे आसली. ताणें सरस्पराच्या मंदिरांत मेळिल्ल्या पुस्तकांतलीं उतरां तांकां वाचून सांगलीं. राय खंब्या लागीं उबो रावलो आनी आपूण सरस्पराच्या वाटांनी चलतलो आनी ताचे आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळतलो आनी ह्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या सल्ल्याच्या उतरां प्रमाणें जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सरस्पराच्या मुखार एक सल्लो केलो. सगळ्या लोकांक सल्लो पाळोवंक आपली बसावणी दिली. देवाचें उतार हें. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. आखेर पर्यान हांव ते वाटेन चलतलो. तुजे कायदे पाळोवंक म्हाका शिकय. खऱ्या काळजान हांव ते पाळतलो. श्लोक. तुज्या नियमाची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या उपादेशाच्या मार्गार म्हाका चलोवन व्हर. हांतू आसा म्हजो संतोश. म्हजे काळीज तुज्या कुशीक बागय. स्वंत फायद्याक ते लाभदूंक दिनाका. श्लोक. व्यर्थ वस्तूचेर म्हजी नदर पडोवंक सोडिनाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. पळय, तुज्या विधी नियमाक हांव आशेवन रावतां. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी. श्लोक. तुज्या वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उबे रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी. मुझे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे याचो. तुमचे सवे आसो. सामात्या बाबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फोटकिऱ्या प्रभाद्या विशांत सत्राय गया ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागता. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंडूंक मेळनात वा सरांट्यार अंजुरां काडूंक मेळनात. तेचपरी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातर उज्यान लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतर ये. वाखणी तुका क्रिस्ता.
बायली सोबाई भुलयता, आंतरीक सोबाई फुलयता. एक्सटर्नल ब्युटी अट्रॅक्ट्स, इंटरनल ब्युटी इन्स्पायर्स. क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज संवसारांत मार्केट विस्तार जाल्या. सुपर मार्केट, हायपर मार्केट, ऑनलायन मार्केट आनी म्हणून मार्केटी मनशाक आकर्शणाचे वस्तू जाल्या. एक शेत जाला, एक फील्ड जाला. शॉपिंग मस्त तराचें आसता खंय, पूण त्या पैकी एक पट्ट्यांत 3 तरांची शॉपिंग असतात खंय, 3 तरांची. एक लिस्ट शॉपिंग म्हणून आसता. लिस्ट शॉपिंग म्हळ्यार एक मोतीन पट्टी आसता नाल्यार बरोवन व्हरची आसूंक पुरो. दुवेक मॅगी, मागीर सासू मांयक रागी, मागीर नातीक माल्ट, न्हवऱ्याक एक बेल्ट, मागीर इल्ले अल्सांडे, मागीर करायेक जायनातल्या बऱ्या थंडाये खातीर 1-2-3 बोंडे. हें पुरो लिस्ट करना आसता मोतीन. जाल्यार बरो जावंक आसा. दुवेक नातरांक, नातीक, घोवाक, मांवांक, सासू मांयक आनी सगळ्यांक म्हणून पिन टू प्लेन मुसळ संवसारांत आसल्यार तातूंत आमकां हें जाय जें म्हणलें एक प्लॅन आसता, एक पट्टी आसता, एक लिस्ट आसता. तें लिस्ट शॉपिंग काय, लिस्ट शॉपिंग तें गरज आसचें म्हण, नीड बेस्ड या कितें गरज आसा तें काणोवचें. तशें शॉपिंग जायजेत. तें सुपर मार्केट जावं, हायपर मार्केट जावं, ऑनलायन मार्केट जावं या ऑफलायन मार्केट खंयचीय जावं. मागीर एक ब्राउजर शॉपिंग म्हूण आसा. ब्राउजर शॉपिंग, ब्राउजर म्हळ्यार ब्राउज करचें खंयचें आसा, एका उपरांत एक तें सायट, हें सायट, तें चॅनल, हें चॅनल पळयलें, पळोवचें खंयचेंय ना, गुणावून तुवेचें. एका संदर्भान अशें पळयल्लें आसता, ह्या सबार संदर्भान आमी पळयल्लें आसता. एका वस्तुराच्या शॉपार वचून एक कापड दाखोवंक सोडयलें, ताचो रंग तिल्लो डार्क जालो. नेक्स्ट कापड सोडयलें, ताचो रंग इल्लोसो लायट जालो. नेक्स्ट कापड सोडयलें, तांतलीं फुलां व्हड जालीं. नेक्स्ट कापड सोडयलें, तांतलीं फुलां ल्हान जालीं. नेक्स्ट कापड सोडयता तांचें डिजायन इल्लें उणें जालें. नेक्स्ट सोडयता डिजायन इल्लें चड जालें. मागीर निमाणें सादारण 2-3-4 मेजां लांबाय एक दवरलीं पुरा कापडांनी भरल्यांत. मागीर कापडां ते वयर त्या हातूंत काण दाखयतल्याक इल्लेशें पुरो जाल्ल्या बरें बगलें, पळयतल्याक इल्लें पुरो जाल्ल्या बरें बगलें. मागीर तो अण्णा जावंक पुरो, अम्मा जावंक पुरो, हांगासर आमकां जाय जाल्लें कापड नेसाण ना म्हूण सीद चलतत आनी एक आंगडी गेली. थंयसर 24 जाल्लीं, हांगा 26 कापडां नेसना पळयलीं. ताज्या परस तिसरी आंगडीक थंयसर एक 12-13 पळयलीं. निमाणें खाण गेल्या की खाण म्हणून ती गजाल वेगळी. ती ब्राउजींग शॉपिंग काय तें ब्राउजर शॉपिंग म्हळ्यार पळोवचें मात्र, येवचें पळोवचें. तें ताच्या खातीरच ह्या मॉलांनी परा एक वचोंक मेळटा, तेणें जाल्यार एक मेळटा हांगा, तांणी तेणें वेचें मागीर हांगा घुंवचें, तेणें वेचें थंय घुंवचें. लोक मस्त घुंवल्या बरें दिसतात. ताजो काणोवची दोगांत आसूंक पुरो, पूण एक 20-10-20 जाणां घुंवल्या बरें दिसतात. तें पळोवंक मात्र कालें आसा गे म्हणून. काणें जें म्हणून ना, तें म्हणी व्हडना, तांकां इल्लें टेन्शन जाता, एकल्यान काण घोवंक पुरो. मागीर एक इम्पल्सीव शॉपिंग म्हूण आसा. इम्पल्सीव शॉपिंग तें इल्लें डेंजरस, इल्लें सड्ड डेंजरस. इम्पल्सीव शॉपिंग भावनात्मक शॉपिंग असो म्हूण येता का. तें एक गोल एक मांडावळ करून दवरतात की सगळें. ती मांडावळ इतली एक सोबीत आसता की इतलें आकर्शण जाता की तें व्हरून घालून ट्रॉलीर घालचें, मागीर रास करचें आनी व्हरून बिल्ल करचेंत, मागीर घरा व्हरून रास घालचें परत्याक. घरा फुल्ल वस्तू, मनशाक जागो ना, मनीस भायर येचें पडटा. इम्पल्सीव शॉपिंग म्हळ्यार एट्रॅक्शन भायल्यान आसा, पूण तें घर जागे मागीर कळचें. The pain of unwanted shopping is much worse than the joy of shopping. The pain of unwanted shopping is much worse than the joy of shopping. खंयचें आमकां मागीर घरा गेल्ल्या उपरांत तें काय ना, बारी सोबीत दवरलेलें नेसाण घरा व्हरून एक पटी उदकान घालून पळयतना सगळें चिवण जालां. तें आवयक म्हूण हाडिल्लें आंगलें भुरग्याकय जायना, तितलें ल्हान जाल्लें बरें दिसता घरा वचून पळयतना.
कित्याक म्हळ्यार आमी पळोवन हाडलें इतल्यो सुविधा आनी भारी एक तशेंच ऑनलायन जाल्यार सगळें जस्ट तिशीन इशीन हें केलें जाल्यार स्मार्ट फोनार सगळें कशें दिसता म्हण दाखयता देखून ऑनलायन जस्ट ऑर्डर केल्यार येवून जालें दुसरे दिसांनी पळयतना तें आमकां सांगिल्लें न्ही देखून ताका एक ऑप्शन आहा परत एक हप्त्या भितर तुमी पाठी दिवंक जाता आसूं न्ही कशें हाडलां न्ही कोणशार दोन सोडलें थंय एक हप्त्या उपरांत परत्या कोणें पाठी दिवचें ताका एपियरन्स समटायम्स चीट्स दी इंटरनल ब्युटी ब्रिंग्स इन फ्रुट्स म्हणटात एपियरन्स चीट्स बट इंटरनल ब्युटी अँड द एसेन्स ब्रिंग्स इन फ्रुट्स मस्त संवसारांत खाली मार्केटींग शेतान मात्र न्ही खंयच्याय शेतांत मेडिकल शेतान जावंक पुरो सामाजीक शेतांनी जावंक पुरो या वेळ शेतांनी हे एक एपियरन्स म्हणजे गजाल आसा प्रस्तुती बारीक सोबीत करून दिवची आनी लोकांक बांदवचें या कोरोना या कोविड-19 वेळार केरळांत एकलो भारी एक सोबीत रुचीक ज्यूस करून दितालो एका ग्लासाक 50 रुपये आनी त्या ज्युसान कोरोना वेता म्हूण सुरू केलें ताणें मार्केटींग भारी मार्केटींग केलें मागीर ताका पुलिसांनी धरलें ज्युसान कांय येना मेळिल्लें आलें आनी माती गोबर पुरा घालून केल्लें ज्यूस कितल्याक जाणांनी 50 रुपयांक कोरोना रावता म्हण ना पळय कांय 50 रुपया कांय कितल्याक जाणांनी काणकोण पियोन जाला पाड जावं ना कोणी मरोवनात पूण एट्रॅक्शन कोणी एकल्यान सांगलें म्हण न्हू कोणी एकल्यान ताची एक जायरात दिलें म्हण एट्रॅक्ट जावचें आकर्शीत जावचें मागीर फटवून पडचें ही संवसाराची एक रीत आसता आनी ह्या संदर्भांनी आध्यात्मीक वर्तुळांत ती आमी फटवून पडची साध्यता आसा सोबीत दिसता भारी एक सुपर प्रिचर भारी हिलींग जालें आनी भारी एक लोक रास पडलो तशें जावची साध्यता आसता आनी कितल्यो लोक गेलो तशें थोड्या बडी जावची साध्यता आसा तशें म्हळ्यार बरेंपण ना अशें अर्थ न्ही पूण आमी आध्यात्मीक वर्तुळांनी फटवून पडची साध्यता आसा आमचेच व्यक्तित्व थंय एक एट्रॅक्शन जावन फटवून पडची साध्यता आसा देखून आज एक गरजेचें उतार मातेवाच्या 7व्या वस्वराच्या 15व्या वस्वरान आसा जागृत रावा बिवेर इंग्लिशान बिवेर म्हणा ग्रीक भाशेंत बिवेर म्हळ्यार तुमची मोत इल्ली फाटी दवरा म्हण अर्थ घे तुमची मोत कीप युअर मायंड बॅक म्हळ्यार एकत्त बडी उडोवन बेस्ट जालें तें हांव आरावन धरचें थंय एक एकत्त बडी उडोवन नाका तुमची मोत इल्ली फाटीन दवरचें म्हळ्यार बिवेर म्हणल्यार एका शब्दाची ग्रीक मुळांत आनी मातेवाच्या 7व्या वस्वराच्या 15व्या वळींत सत्राय करा सत्राय घेया इंग्लिशान तें पयल्लें येता बिवेर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स तांची उतरां तांच्यो रिती तांच्यो परिस्थिती प्रेजेंटेशन बारी सोबीत आसूंक पुरो पूण भितर ती स्वभाव आसा जाल्यार भोव बरें तें ताळ पडटा म्हणून जालें ना जाल्यार बैली मात्र प्रस्तुती आसा जाल्यार थंय अपायकारी देखून आमी सत्रायन आसूंक जाय आमची व्यक्तित्वां आमी एकामेका पळयत आसतना तो ताचे बारी एक मनीस तो इतलें बरें करून उलयता इतलें एक बरें करून ताचें कम्युनिकेशन आसता इतलें एक बरें करून तो कोणाक हालो म्हणटा गुड मॉर्निंग म्हणटा वा ती गुड मॉर्निंग आनी हालो म्हणटा पूण भितरलें व्यक्तीत कळ्ळें आसूंक पुरो तांतली सोबाय आमकां चड प्रेरणाची जाय जें म्हण देवाचें उतार आमकां कळयता आमच्यो शोकेजी आसतात न्ही शोकेजी घरांनी कोणे एकल्यान म्हळें 2 तरांच्यो शोकेजी आसतात गे 2 तरांच्यो एक सर्गींची संवसाराची शोकेज आनी एक सर्गींची शोकेज म्हण आसता संवसाराच्या शोकेजीन कालें आसचें म्हळ्यार 4 मंगा आसतात 4 एक गांधीचे ते एक जाण एक ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಕೇಳಬಾರದು ಮಾತಾಡಬಾರದು ತಲೆ 3 ಮಂಗ मागीर मोबायल नाका म्हण मोबायल धर नाका म्हणचे मंग आसता आतां मागीर एक लाफिंग बुद्धा म्हण आसता मोठो ते एक मागीर एक 25 तस्वीर एकाच भुरग्याच्यो एक बालदेंत एक रुका वयर एक डान्स करची एक लुंगी आंगा घालून आसची मागीर एक येणे कापड न्हेसोवन माथ्यार आसचें मागीर एक बाटयेंत रावचें थंय 25 तस्वीरी आसतात ताजे उपरांत ताची भुरग्याक वंदनान मेळिल्लें सर्टिफिकेट मागीर मेडल 2ण्यान मेळिल्लें 3र्डान मेळिल्लें 4थान मेळिल्लें पुरो तोल एकलो मायेक आसता मागीर टेड्डी बेर आसचें म्हळ्यार भुरगो एकच आसचो मागीर 4 टेड्डी बेर अण्णा अक्का अंकल आनी पुरा ताच्या भितर आसतात तळें हे आमचे शोकेज संवसाराच्यो सर्गींच्या शोकेजीन तशें आसनाय सर्गींच्या शोकेजीन एक कोरें आसताय तें कोरें घाल्याक म्हळ्यार
कोण बरें करून काम केलां ताचो एक संकेत जावन खरें आसताय. मागीर एक दोय आसताय. दोय म्हळ्यार मोगान कोण आवय भुरग्यांक कुटुंबाच्या सान्याक रांदून रुचीन मोगान रांदून दिता ताचो संकेत एक दोय आसताय. मागीर एक चॉक नाल्यार पेन्सील आसताय. टिचेरीन या आवय बापायन भुरग्यांक बरें कर मोगान शिकयलां ताचो एक संकेत जावन. मागीर एक लोटो आसताय. लोटो सर्गींच्या शोकेसीन थंय तांकां म्हळ्यार कोणी गरजे वता पावलें एक कोप शेळ्या उदाकी जावंक पुरो उदाकी जावंक पुरो या चाप्या उदाकी जावंक पुरो कापी जावंक पुरो मोगान कितें दिलां कोणाय कितें दिलां ताचो एक ल्हानसो लोटो आसता. ताच्या बरें एक सारोण आसताय. एक सारोण सर्गींच्या शोकेसींत तांकां म्हळ्यार केदेंय व्हड घर जावं ल्हान घर जावं मोगान सांबाळलां तें जडलां नितळ केलां. सैरी येताना मात न्ही केदाळे फेस्ता वेळार मात न्ही सदांय ताका बरें करून एक जाण पुसून नितळ करून घरच्यांचें नेसाण पुरा धुवन ताका इस्त्री घालून तांकां तांच्या वेळार कामाक येताना मेळच्या बरी करून आयतारा तांकां आसलें स्पेशल रांदून दिवन हें पुरा इतली जतन घेवच्याचो एक संकेत जावन थंयसर एक नितळ करचे एक वस्त आसता. एक आध्यात्मीक चिंतप्याचें एक प्रेजेंटेशन एक प्रस्तुती बारी करता बरीत. आमच्या संवसाराच्या हातूंत बुद्ध आसता राफींग बुद्ध आसता. ताच्या उपरांत हे कितले की फोटे आसतात. ताच्या उपरांत चार मंगानी आसतात. पूण सर्गींच्या शोकेजींत हले आमचें व्यक्तित्व कितलें एक सोबीत आसलें. आमच्या व्यक्तित्वान आमी कितें जियेलें बरो संबंद आमी कसो दवरलो हल्याचे एक संकेत थंयसर आसतात. म्हणून एक आध्यात्मीक चिंतपाचें एक प्रेजेंटेशन हें प्रस्तुती. आज आमकां देवाचें उतर ह्याच दिशेन प्रेरण दिता. आमचें व्यक्तित्व तें भायल्या रुपाचें जावन नजो तें भायलें रूप बरें आसा जें तें म्हळ्यार ओट्टूक जंगली बरी आसचें न्ही. पूण आमचें भितरलें व्यक्तित्व चड सोबायेचें जायचें. आध्यात्मीक वर्तुळांनी तशेंच आमी बरें कर मागणें करता आमच्या नोवेनाक येता आनी आमच्या आराधनाक येता मिसाक येता हरयेका बुधवारा येता आयतारा येता ती बारी बरी गजाल. पूण ताच्या उपरांत आमी घरा गेल्ल्या उपरांत आमच्या जिणयेंत आमचें व्यक्तित्व तल एक सोबाये तल एक रीत तल एक शांतता तल एक समाधानी जिणो असो चल एक सोंसणीकायेची रीत आमचे लागीं आसा जाल्यार आमचें मागणें आमी सगळ्यांक सांगता म्हणून मागलें तें चड अर्थाचें जालें. तें चड घटायेचें जालें. तें चड आध्यात्मीक फळांनी भरुल्लें जालें. अशें आमचें भायलें रूप कशेंय आसूंक पुरो थोड्या फाटी पूण भितरलें रूप चड बरें आसा जें अशें खंय एक वोपार आयकालें. वोपार तिके क्यूट टायपाची कोण गेल्यार काम नातलें कामाच्या सोदनेर आसलो आनी कामाच्या सोदनेर आसतना एका झू कडेन पावलीं. झू कडेन पावतना थंय बोर्ड घालाय people needed to become monkeys म्हणून. people needed to become monkeys म्हणून. आनी म्हाका विशय दिसले अरे हय बोर्ड आसा न्ही गेलो खाले बळे हांगे म्हण थंय पळयतना एक काम आसा मांकड जावचें. मांकडा बरी एक वेस घालचो आनी सकाळी संजे म्हणसर मांकड न्ही जावन ना त्या जूंत प्राणी संग्रहालयांत आनी सकाळी संजे म्हणसर मांकडाचें नेसाण घालून रावचें आनी मांकडा बरी उठचें मांकडा बरी फाटी जाप दिवची आनी रुखात तावन तेंच्या भितरल्या ताच्या सुतरान रुखा वयर रुख आनी घालें अशें घालें ताजें नखरे कर नासचें. आयिल्ल्या लोकांक अशें मांकड जावन बांदावचें मांकडा बरी करचें. तशें सुमार दीस जाल्ल्या उपरांत एक दीस उठ्ठाना पडलोय खंय कडेन पडलो वचून थंय पडलो खंय शिव आसल्या कडेन आनी ये देवा म्हाका बचाव करा म्हणून म्हटलें. ताका तो शिव भोगत राव सायबा थंड दांपो काम आसात तुजें पळयतना ते शिव न्हीच शिव न्ही तें वेस घाल्ल्यान तूं शिव देखून तो म्हणटा उगत राव सायबा थंड दांपो बोबाट्टे नाका तुजेंय काम आसत म्हजेंय काम आसत म्हणटा शिव. दोगी वेस घाल्ले मात्र भायल्यान बारी मांकडां बरी आसात आनी शिवा बरी आसात मनजाती बरी आसात पूण भितरल्यान ते मांकडी न्ही शिवी न्ही तले जिणयेंत जावची साध्यात आसता. देखून ह्या वेळार एक उतार सांगून हांव सोंपयतां. सा पेद्रो ताच्या पयल्या पत्रांत तिसऱ्या आवाज स्वरांत एक उतार सांगता. तो स्त्रियांक सांगता पूण आमकां दादल्यांक कितें चड लागू जाता. तो म्हणटा तिसरो आवाज स्वर तिसरी आनी चवथी वळ सा पेद्रोचें पयलें पत्र तुमची सोबाय जायना हे भायली तुमची सोबाय जायना हे भायली विणलेल्या केंसांची आनी भांगारा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंगवस्ताराची. भागार तुमची सोबाय जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. तुमची सोबाय भितरल्या तुमच्या व्यक्तित्वाची दुलोभ शांत काळजाच्या स्वभावाची ती मोलादीक आनी देवा मुखार ती चड मोलादीक आनी मोतया बरी. भायली तुमची सोबाय ती गरजेची न्ही ती जायना
तुमची सोबाई भायली जायनाये, विणलेल्या केसांची जायनाये, भांगार शिंगाराचे न्हेसलेल्या वस्तुरांची जायनाये. तशें म्हळ्यार वस्तूर बरें आसूं न्हू तशें अर्थ न्ही. पूण तेंच भायलें रूपूत प्रेजेंटेशन चड गरजेचें न्ही. आमचे भितरले व्यक्ती चड गरजेचें जावच्याक आमकां सोबीत प्रेरणान बरोवन दी म्हण आमी मागया. आमेन. काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायहा परदेशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता. स्वादी मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानले. सर्वेस्पर प्रसन्न जावन आमचो वाखाणचो यज्ञ मानून घे आनी ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबेयाचो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा करता रचणी ताचे सोरी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पितुमेर तुका वाकोणटा. कारण मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून तुझ्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नांवी येता नाकाचे सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र तुजो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता भो. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचा दी. ताणें बुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासो तूं समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी समेस्त मनशा पासो तें वारोवतलें. हे म्हज्या बुडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu amigo uno kata ani eka
सिद्धे प्रियता तिथले पावटी तू वैभवात येस आम्ही तुझे मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बणी बुडास करता वो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल तुका समर्पिताबू तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताबू आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताबू. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमचे गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरोसो दवर मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळटी कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्याचो मेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमाचो मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजे दिसो पती भाग्यवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव अशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर तराच्या वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां लाभय. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंडारात जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान त्रेकतरांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर तराच्या पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती दे कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. स्वामियाची शांती सदांच काळ तुमचे सवय आसो. एकामेका संगीत स्वामियाची शांती आमी वांटून घेवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्यांत ती सर्व सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. Sencha tuga lalevnasa itu sumyae kalzan mucha rau tu sada somya atan mucha jivo undo tu jivitika aila sencha tuka bukti pona tuka seutato ciye dolor sasnik suka
तो पावतलो तुका राखून आसा संचार तुका हालालेवन आसा की तूं सोम्याये काळजांत म्हज्या राव तूं सदां सोम्या आत्म्यान म्हज्या. दयाळा बापा तुझ्या पुताच्या मोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान जिवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळा अशें कर. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवेयाचो तुमचे सवेयाचो आनी सरपोत बेदारू देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका ये मोरी पोंपोयरो सारी मारे तुझी बस मागतेल्या तुझी माज मागतेल्या तुझी माज उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथाविणे सलमाल्ले अंकवारी आणि पवित्र रोसारीचे राणी बावार्थ अस्कल सावन कोटेंपोण सैते वंसांच्या या दिसांनी आदी मगा अनबावार्थी असलेल्या पॉम्पेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसारा नमस्कार करून आयिल्ल्या सगळ्या तावन तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसारार शाराय कुशीनी उदार मनान वांडताय. तुवें येदे व्हडे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटा तावन मुजेरी हे अंकवारी मोरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदे व्हड गरजेन आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची आवय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी प्रसारता. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी वेळची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाई ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोपी अंकवार मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पंपे मोरये माये मारिफात देवान आमकां दिल्ल्या सर उपकारांक काळजांतून आमी अर्गां दिवया. तेका जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एक व्यक्ती बरो पावस फावो केल्ल्या खातीर तेका जाणां वायट विघ्नांतले अनवारांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर दोगां जाणां दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. ह्या सर अर्गां मागण्या सांगता आमची अर्गां मागणी सरेस्पर देवाक आमी भेटोवया. अर्गां दिवचे मागणे पॉम्पेच्या फालक्यान रोजारीचे राणये म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारी हांव तुजे परत्यान फाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंथेन तुवें म्हाका सुण्ण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पॉम्पेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे एका दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला.
भावार्थान तुझे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावुल्ली आसाय. तुझें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर रसना तुजे सशी धांवून घेती. हांवें आनी समेस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गारासांत आशिर्वादलेले पोंपे माये तुका अर्गां साव. आमेन. आमची सर ते सवानी मागणी पोंपे मरिये मारिफात देवा मुखार आमी दवरया. 10 जाणां पिडा गूण जावन दीत म्हूण, 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावन दीत म्हूण, 4 जाणां बरें काम फावो जावन दी म्हूण, 13 जाणां शिकोंक बरी मोत फावो जावन दी म्हूण, 2 जाणां बरी सैरीक फावो जावन दी म्हूण, 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावन दी म्हूण, 2 जाणां कुटुंबांत समाधान फावो जावन दी म्हूण, 13 जाणां परिक्षेंत पास जावन दीत म्हूण, 1 व्यक्ती लागींच ट्रान्सफर मेळोवन दी म्हूण, 2 जाणां बरी जिणी जियोंक कुरपां मेळोवन दी म्हूण, 2 जाणां दिल्लें भांगर पयशे फाटीं मेळोवन दी म्हूण, 13 जाणां वायटा विघ्ना अनवरांतलें अवघडांतलें राखोवन दी म्हूण, 2 जाणां आमल पियेवण्यांतल्यान सुटका मेळोवन दी म्हूण, 1 व्यक्ती बरो धाकटेर ऑपरेशन करूंक फावो जावन दी म्हूण, 1 व्यक्ती ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावन दी म्हूण, 1 व्यक्ती परगावाक विजा फावो जावन दी म्हूण, 2 जाणां चिंतली कामां जावन दीत म्हूण, 13 जाणां कुर्तीच्या केसीन जीक मेळोवन दी म्हूण, आनी 1 व्यक्ती बरो पावस फावो जावन दी म्हूण मागतात. ह्या सर ते सवा सांगता आमची सर ते सवा सर्गीच्या देवा बापा मुखार आमी दवरया. हो बुधवार प्रत्येक सावन प्रायांत वसत आमी मागोंक उलो दिल्लो आसा. आमच्या फिरगजींत वाड्यांत आमच्या कुटुंबांत आजच्या सर प्रायांत असो आमी उडास काडया. तांचे पसती आमी मागया. उगडास कर येबो दयाळ या ओंकार मारये तुझ्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो उद आदार मागल्लो तुजे मध्य सोदुल्लो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेय आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे ओंकवारीचे ओंकवारी म्हजे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरिये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा सोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफात सोडी येत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं हाज्या पासलयल्यान. तर तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाई करिनाका. बगार तुजें बोळ हात म्हजेर विस्तारूंक म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती ओंकवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणी आमा पासत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. हे देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपले चिनये मरणा आनी पुन्हा जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या भाशे विशीं आमकां सण दवरला. भगत ओंकार मरयेचें भोव पवित्र रोजारीचें मिस्तर आमी नियाळतना तातूं आटा पेल्या आमी पाटलाव करिसो आनी तातूं बसयल्लें आमी जोडेशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. सोम्याचे नव्याम सुहात ताणे रचला सर्गानी संवसार. सर्वेच पळू तुमचे सोबे याचो तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशाक सोडोवंचाक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय बाबार्थान तुजे सरशीन आयलेल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्ट जावन तुज्या आवयची पंपय रोजार मायची मजत मागूंक हांगासर आयल्या सोमेस्त पिडेस्तांचे तुजी दळा दिश्ट घाल. तुजो दैवीक तांचेर दवर ते मरिफात तुजी गुण करची सकत तांचेर देवून दी. आनी सर पिडे चिडेले आनी वायटांतली निवारण कुडीची मोतीच्या नेत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजे थंय गुण बाबडतान जिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर्व पदवेदार देव आसूं बापा आसूं आनी पुता आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो आमेन. मोगाच्यानो आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान तशेंच सक्रामेंताचें आराधन दिवन बरो शर्माव नियाळ आमकां फावो केल्ल्या मानादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस आद्यापाडी फिरगतीचे विकार तुमकां आमच्या विगारा तर्फेन हांगासर जमलेल्या हर एकल्याच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव विस्नार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. सदे स्त्रिया भीतर तो सदे नमान मोरी तो सदे स्त्रिया भीतर तो सदे आमी पोरगी तुझी दया दाखल दरून आमचे हात देव तुझो सांगा आमकां सरळ नमान मोरी तूं सदे स्त्रिया भितर तूं सदे नमान मोरी तूं सदे स्त्रिया भितर Pompoiruțar mai e? Am să vină vigă. Car putea să ve. Am car moria și vadi am car. Pagin să ce curve, garam ca ce deva am ce am spune. Baba ce ni putea ce ni voi de ce Amen.